सगळी बरोबर येऊन एक मेसेज देऊ शकतात नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा की एज अ पेट्रोलिझम हॅज टू बी इनकल्केटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन. आयची जी भुरगीं आसा ती फाल्यांची आमची पिढी आणि तांकां फुडें समज वी नीड टू गेट देम स्ट्रेंथन द रूट्स ऑफ द कंट्री जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर दॅट यू इनकल्केट दी सेन्स ऑफ पेट्रोलिझम इन देम, क्रिएट अ सेन्स ऑफ अवेरनेस जे आमच्या लोकांनी फ्रिडम फायटर्स आणि तांच्यांनी जे सॅक्रिफायसीस केले आनी तांकां इंडिपेंडन्स दिला ताच्या खातीर. आणि आयच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक ह्या अवसराचेर वेलकम करता आणि मागीर दोन उतरां सोंपयता. थँक्यू व्हेरी मच सर. आमच्या देशाची काम बाळा निशान आमचो फ्रिडम वॉक आनी 13 आयज सावन 15 तारीख मेरेन हो हर घर तिरंगा हो महोत्सव हांगासर सुरू आसा. आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की तांच्यानी सगळ्यांक उद्देशून आपले उलोवप करता. सर प्लीज. आझादी का अमृत महोत्सव या तिरंगा यात्रेक आज आम्ही हांगासर सुरवात करता. आमच्या मदीं आसात आमचे टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन कवटे, रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब बाबूल मोंजरा, फिशरीज मिनिस्टर बाब दिनकर हाणकर, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद कायवाडे, आमचे उद्योजक श्रीनिवास बाबा लेंको, आपले CS पुनीत कुमारजी, सगळ्या हायस्कुलांतले सगळे NSS स्कूल्स टीचर्स आणि म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणानो, ह्या तिरंगा यात्रेक आयच्या ह्या ऐतिहासीक वास्तू कडल्यान सुरवात जाता. आम्ही सगळ्या जाणांक देशाच्या आझादीक आज 75 वर्सां पुराय जाता आणि त्याच बरोबर गोंयांत पयलो तिरंगो जो आसा हो ह्याच स्थळा वयल्यान आमी 19 डिसेंबर 1961 तब्बल 14 वर्सां उजरा म्हणजे भारत देश मुक्त जाल्या उपरांत 14 वर्सांनी उजरा ह्याच जाग्याचेर हो तिरंगो ह्याच पोलाचेर फडकयल्लो. ह्याच ऐतिहासीक वास्तू वयल्यान आमी आज तिरंगा यात्रेक परत एकदा सुरवात करता. मला खूप खोस भोगता की देशाच्या 75व्या वर्सा परत एकदा आम्ही या तिरंगा यात्रेक हांगासर सुरवात करता. आणि माननीय मोदीजींचे स्वप्न आम्ही जे म्हणटा की अखंड भारत हे खरेंच सत्याक ह्या 75व्या वर्सा आयिल्लें आसा. तांच्यांनी ह्या देशा खातीर पळयल्लीं स्वप्नां फुडल्या 100व्या वर्सा आयचे कर्नाटक फुडल्या ह्या देशाचे भावी नागरीक आसा. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी 75व्या वर्सा पळयल्लीं सगळीं स्वप्नां स्टार्टअप इंडिया आसतलें, क्लीन इंडिया आसतलें, ह्यो सगळीं स्वप्नां आमकां सातत्यान आनी खरी जाता आसतना हांगा दिसता. ह्या रॅलीक गोंयांत अत्यंत उदंड असो प्रतिसाद प्रत्येक कार्यक्रमाक लाभता. आणि 11 तारखे दिसा ह्या आग्वाद जैन म्युझियम हांगासर हर घर तिरंगा ह्या मोहिमेक म्हणजे तिरंगा फडकोवन आमी सुरवात केल्या. प्रत्येक कार्यक्रम खूप बऱ्या पद्धतीन यशस्वी जाता आसतना दिसता. आणि आयची हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन गोंयांतल्या 100% घरांचेर आमकां तिरंगा लहराता आसतना दिसतलो. निश्चितच रित्या ह्या पुरा यात्रेक आज पणजी हांगासर ही यात्रा सुरवात जाता. सेम टायमार मडगांव हांगासर ही तिरंगा यात्रा म्हणजे मडगांवांतल्या म्युन्सिपालिटी गार्डना कडल्यान ती लोहिया मैदाना पर्यंत म्हणजे बाब निलेश काब्राल हांच्या लिडरशिपीन सुरवात जाता. आणि परत एकदा म्हणजे तिरंग्याचो मान आनी शान दवरता आसतना हर घर तिरंगा ह्या यात्रेत तुमी सहभागी जातले. 13 तारखेचो कार्यक्रम, 14 तारखेचो कार्यक्रम, 15 तारखेचो कार्यक्रम या सगळ्या कार्यक्रमांनी आमी सगळे जाण मोठ्या यात्रेत सहभागी जातले. आणि परत एकदा सांगपाक खूब खोस भोगता की गोंय मुक्ती संग्रामात म्हणजे वीरगती प्राप्त जाल्ले 70 वीरगन म्हणजे मार्टियर्स फ्रीडम फायटर्स तांकां ह्या वर्सा म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव ह्या वर्सा आमी तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द ऑनर्स दिवपाची थारायला. गोंयच्या दिसाक एक सगळ्या फ्रीडम फायटर्सच्या फॅमिली खातीर हांगा आपूण सर्टिफिकेट ऑफ द ऑनर दिवपाची आमी थारायल्ली आसा. हे एक लक्षणीय कार्यक्रम या आझादी का अमृत महोत्सव ह्या सुवाळ्याचेर आसतलो. परत एकदा हांव ह्या सगळ्या तिरंगा यात्रेक सगळ्या तिरंगा रॅलीक सगळ्यांचें स्वागत करता. देव बरें करूं. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. तिरंगा यात्रा आज हम गोवा में 2 जगह स्टार्ट कर रहे हैं. एक यात्रा ऐतिहासिक स्थल जहाँ पे पहला और आजाद मैदान पे जहाँ पे स्मारक है इस यात्रा थैंक यू. तिरंगा
तिरंगा यात्रेक आता सुरुवात जाता सगळ्या तिरंगा यात्राची रॅली जी आसा ती हांगाच्या नागरिकां परिसरांतल्यान कस्टम हावसांतल्यान पावतली. कस्टम हावसांतल्यान लेफ्ट वरती अंदर बिल्डिंगा कडल्यान स्टॉप आणि सीसीपी हाचे कडल्यान आझाद मैदानाकडे विसर्जन जाता. सगळ्यांनी कॉपरेट करचें. सगळ्या विनंती आसा की सगळे जे भुरगे स्टुडंट्स आसा तांकां रिफ्रेशमेंट सर्व केले वतले आनी रॅली जाता सुरवात जाता. प्लीज कॅमेरावर पहिले लाईव्ह येतो आमकाच
माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, भारत माता की ऊपर हो जाए, ऊपर
त्या राजाचेर व्हडलो आपण लावया मरे हॉस्पोट आसत न्ही जाल्यार तो येता फॉटो जाल्यार पडटले तो Itu jaket bawa jangan.
ओल्ड सेक्रेटरेट हॅलो गोय सरकारच्या वतीन तिरंगा रॅली ओल्ड सेक्रेटरेट टू आझाद मैदान हांगासर गोय सरकारान आयोजीत केल्ली. तातूंत वांटे घेवपी गोय सरकारचे सगळे मंत्री, बाकी उद्योजक, बाकी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष, असंख्य विद्यार्थी, त्यांचे टीचर्स आणि बाकीचे सगळे देशप्रेमी नागरिक ह्या समेस्त सगळ्यांचे खूप खूप आभार मानता. हर घर तिरंगा आणि आझादी का अमृत महोत्सव 11 तारखेच्यान सुरू जाल्लो हो कार्यक्रम गोंयांत वेगवेगळ्या तालुका प्लेसीसचेर प्रत्येक कडेन प्रभात फेरी आसतली, मशाल मिरवणूक आसतली किंवा तिरंगा रॅलीज आसतल्यो. हाच्या व्यतिरिक्त गोंय सरकारान आयोजीत केल्ली वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स खूब व्हडा संख्येत गोंयांतले समेस्त नागरीक वांटो घेत आसा आनी म्हाका खात्री आसा की हे सगळे कार्यक्रम खूब मोठ्या प्रमाणात यशस्वी जातले. आयज अशाच पद्दतीची रॅली मडगांव हांगा सुरू जाल्ली आसा. त्या खातीर उरलेले 14 तारीख आणि 15 तारीख ह्याय 2 दिसाचे कार्यक्रम आनी फुडें वर्सभर जावपी आझादी का महोत्सव ह्या निमित्तान जावपी कार्यक्रम हाकाय बी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयचे समेस्त नागरीक सहभागी जातले हाची आशा व्यक्त करता. आनी माननीय मोदीजीचे विजन आझादी का अमृत महोत्सव यशस्वी करप आनी आयची ही तरणाटी पिढी जेन्ना आझादी का गोल्डन महोत्सव साजरे करतले तेन्ना ते ह्या देशाचे जबाबदार नागरीक ह्या नात्यान वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपलो ठसो उमटयतले हाची म्हाका खात्री आसा. माननीय मोदीजीचे स्वप्न नव भारत निर्माण करता आसतना, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना गोंयांतले सगळे नागरीक राबयतले हाची म्हाका खात्री आसा. परत एकदा आझादी का अमृत महोत्सव ह्या क्षणाच्यो सगळ्या समेस्त गोंयकारांक आनी भारतवासियांक खूब खूब शुभेच्छा. गोंयच्या सुखी झुजाऱ्यांक हांव परत एकदा नमन करता. विजय ऑपरेशनात सहभागी जावपी सगळ्या समेस्त फ्रीडम फायटर्सच्या पासून मिलिटरी फोर्सीस, एअर फोर्सीस ह्या सगळ्या जाणांक परत एकदा हांव नमन करता, वंदन करता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. भारत माता की जय. भारत माता की वंदे वंदे वंदे. तांकां घेवन ताका अनाउन्स कर. सगळ्या विद्यार्थ्यांनी